चेअरमॅन चेअरपर्सन आणि व्हायस चेअरपर्सन इज अ मेंबर आणि मेंबर असतात. तर सही मेंबर आज सगळे युनियनमसली इलेक्ट झाले. तातूंत भितर स्टँडिंग कमिटीची 7 फॉर्मां आयिल्लीं, 7 केले. तातूंत एक फॉर्म तावारीस विक्टोरिना म्हणजे इनव्हॅलिड जालें, कारण ताचो प्रपोजल जो आशिल्लो प्रभू शिरोडकर घनश्याम श्रीधर हांणी नांव रॉंग बरयल्ले कारणान प्रपोजलाचें नांव तें म्हाका इनव्हॅलिड करचें पडलें. कारण ऑफिशियल गॅझेट जो आसा DMAचो ताचेर प्रभू शिरोडकर घनश्याम श्रीधर आसा, ताणें नांव बरयलें प्रभू शिरोडकर घनश्याम शिरोडकर बरयलें. सो तें फॉर्म बाकीची सगळीं फॉर्म व्हॅलिड जालीं. आनीक स्टँडिंग कमिटीचे मेंबर जावन आसात आसगांवकर अनिता राजेंद्र, लोटलीकर श्वेता सुजय, पेडणेकर लता बाबुराव, गोम्स मिलाग्रिना, जोन्स फ्रांसीस आग्नेलो आणि फालेरो निमिशा. ताजे नंतर सब्जेक्ट कमिटी म्हणजे मार्केट कमिटी अशी म्हटले वता, मार्केट आणि गार्डन लायब्ररी कमिटी अशी म्हटले वता. तातूंत 5 नॉमिनेशन आयिल्लीं आणि तातूंत मेंबर जाय पडटा 4. सो 15 मिनटांचो ताका ग्रेस टायम दिलो म्हाका विथड्रॉ करपाक. तातूंत भितर आमचो बाब दामोदर वारक दामोदर विठ्ठल हाणें 13व्या मिनटाक आपले फॉर्म विथड्रॉ केले आणि ती तशी कमिटी युनियन कमिटी डिक्लेअर जाली. तातूंत भितर त्या कमिटीचेर आयले व्हायस चेअरपर्सन चेअरमॅन ऑफ दॅट कमिटी आणि नायक राजू, मागीर आमोणकर महेश शंकर, पराडकर पार्वती शंकर आणि क्रास्टो जो इंटरप्रेटेड जॉनी निकलांव, हे 4 मेंबर त्या कमिटीचेर नॉमिनेट झाले. ताजे भायर आमी वेगवेगळे कमिटी करतले, म्हणजे सगळ्यांक आमी सगळे कावन्सिलर इनवॉल्व करून रिस्पॉन्सिबिलिटी दितली. ही कमिटी हांव मागीर डिक्लेअर करता. आमी म्हणलां की सगळे कावन्सिलराक इनवॉल्व करचे आणि सगळे कडेन इनवॉल्व करून सगळे म्युनिसिपालिटीचे सगळे जाग्यार घालपाचें खुबसो प्रयत्न चालू आसा. दुसरी एक प्रामुख्यान गोश्ट आयज तुमकां सांगता. हांवें गेल्ले 6 दीस पयलीं रिकवरी कॉमेस केल्ली. हांवें डायरेक्शन दिल्लें, ऑफिशियल ऑर्डरी काडिल्ली. ऑफिशियल ऑर्डर केल्लें, डायरेक्शन दिल्लें, ऑफिशियल ऑर्डरी काडिल्ली की 3 जे MI आसात म्युनिसिपालिटीन, तातूंत एक म्युनिसिपालिटीचो MI म्युनिसिपालिटीक बसचो आणि 2 MI रोटेशन पद्दतीचेर रिकवरी वचचे. म्हणजे ह्या विकाक एक MI ऑफिसा बसलो इन्कम दिवपाक, 2 MI हाका वचचे रिकवरी वचचें. फुडल्या विकाक दुसरो MI बसतलो, ते दुसरे 2 MI वचपाचे. अशे पद्दतीन काडले आनी म्हजो रिकवरी ऑफिसर बाब भगत अत्यंत बरें, ताजी टीम अत्यंत बरें काम करता. म्हाका खूश भोगता. 1 2 3 4 5 6 म्हणजे 5.5 म्हणजे टोटल 5.5 दीस काम केलां रिकवरी केल्यार. म्हणजे दिसाक 4 वरां, 2 वरां, 2.5 वरां, 3 वरां आणि आज पर्यंत जवळ जवळ ताणें 17 लाख रुपया हाडले रिकवरी. इट इज अ गूड अचिवमेंट. हांव कावन्सिला वतीन हे स्टाफाचें अभिनंदन हें करता, कारण अशेंच ताणें काम करचें. हांव एश्योरय करता तांकां स्टाफाक, कारण रिकवरीचेर सदांच सगळे लोक उलयतात आनी रिकवरी 17 लाख बारीक पळयलें जाल्यार हांव बारीकांतल्यान बारीक पळयलें जाल्यार अवघे जवळ 15 ते 16 तास ताणें काम केलां. दीस 5 दीस जावंये पूण 14 ते 15 तासच ताणें काम केलां. 14 ते 15 तास काम करून 17 लाख रुपया ताणें हाडल्यात. सो फोकस टोटली फोकस ऑन दीस रिकवरी तांकां टोटल आनी बरें काम करतात. हांव तांचें अभिनंदनय करता, कारण आमी तांकां बुस्टूय करपाक जाय जे रिकवरी करतात. ते सगळे लोक म्हणटात की मडगांवची इतली रिकवरी ती तितली ना. जे 35 कोटी पेपराचेर येता पळय, रिकवरी तितली ना. कळ्ळें न्ही. 40% प्रिमायसीस अशें आहा की ताणें ट्रेडीड लायसन्स घेवना मडगांवा भितर. सो तोय प्रोसेस आमचो चालू आसा. हांवें तुमकां सुरवातेक सांगिल्लें ह्या कदरार जेन्ना 12 तारखेक हांव बशिल्लो ऑक्टोबराच्या, प्रेस म्हाका थोडे विचारताले तुजें फर्स्ट प्रायोरिटी कितें. हांवें त्या वेळार तुमकां सांगिल्लें हांव प्रायोरिटी कितें म्हणटा तें सांगचें ना. म्हजो रिजल्ट तुमकां दाखयतलो आनी तुमकां मागीर प्रेसाक सांगतलो म्हणून. तो आज फर्स्ट टायम हांव ह्या मिटिंगेच्या निमतान माध्यमांतल्यान तुमच्या प्रेसा मुखार आयिल्ले कडेन आसा. खुबश्यो गोश्ट्यो जाग्यार हांव म्हणना की सगळ्योच आमी करूंक शकनात. एक 20-25% गोश्टी सामक्यो एब्सोल्युटली जाग्यार पडल्या. ताजो परिणाम तुमी खंयच्याय म्हणजे कावन्सिलराक विचारात, म्हजे सोड ऑपोजिशनाक पसून विचारात, म्हाका मेळना. हय ना एक्झॅक्ट तूं म्हाका आनी थोडे दीस दिले तुमकां एक्झॅक्ट फिगरी दिता.
पळय म्हाका कितें स्टेटमेंट करतना हांव बेश्टे स्टेटमेंट करना. तुवें म्हाका कितें कसलोय प्रश्न विचार म्हणून हांव तुका बेश्टे हेस्टी आन्सरूय दिवचो ना. आय हॅव टू स्टडी. हांव पळय हांव कितले बंचीस घेवन बसला. आय एम डुईंग स्टडी. हांव सगळे स्टडी करता. आमची डेली वेजीस वर्कराची सॅलरी जाता 38 lakhs रुपीज पर मंथ. डेली वेजीस वर्कर हांव ताजेरूय स्टडी करता. डेली वेजीस वर्कराची सॅलरी 38 lakhs जाता खरी, पूण तितले तें काम जाता काय ना म्हयन्याक, ताजेरूय म्हजी स्टडी चालू आसा. कळ्ळें. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या रिक्वेस्ट करता. आमी जे रिकवरीक वता पळय, आमी सगळे रिकवरी टिमी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले कडेन आसा की कोणाक, कारण हो कोविड जाल्ले फाटले काले कारणान थोड्यांची खूब परिस्थिती बिझनसाची वायट आसा. बिझनसाची गती मातशी थंड जाल्ले कडेन आसा. आमी तांचे टिमी आसा कोणाक फोर्सिबली पेमेंट करपाक लायना. आमी तो मशिनूच घेवता, कितें जाता तें घ्या. म्हणजे आमी माणुसकी दिवची आमी समजूं जाय. बाबा 50,000 फारीक कर ना, 50,000 फारीक कर ना, सील मारता अशें जावंक जायना. आनी टीम एकदम बरी काम करता. तो टीमीक सांगला जाता तितून तुमी बूस्ट, आमी सगळे कावन्सिलाच्या वतीन तांकां टोटल बूस्ट मेळटलो. तुमची रिकवरी टीम आहा, तितून रिकवरी स्पेशल रिकवरी ऑफिसर होता, तो सेपरेट रिकवरी करता ना. हांवें ताका घेवन हांव ताका गेल्ले 7-8 दिसान घेवन बसता. ताणें जी स्टडी केल्या पळय, तो तुका इतलें ताज्या भायर इतलें तुवें प्रश्न विचारला पळय ताज्या भायरूय सांगता. इवन जे ओनर्स गल्फाक आसात, दुबय कुवेट जे काम करतात, ताका पसून तो फोन करता. हांवें ताजें सगळें चॅक केलां. मग ताणें थोड्यांनी मेल थोड्यांनी हें करून RTGS बेस करून पसून पेमेंट केल्ले कडेन आसा. मग दे ऑल्सो रियलायज दॅट आय हॅव ड्यू फॉर म्युनिसिपालिटी. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान रिकवरी ऑफिसर तेंचे वांगडा होता, तो सेपरेट रिकवरी ना. ताणें 2 ग्रुप केल्या. ताजी एक टीम वता आनी MI आनी ताजी एक टीम वता. 2 टिमी वता. बरोबर. कशें आसा, सगळे 10 जण एक कडेन गेल्या मागीर ते हें चड जातलें. म्हणजे ताणें 2 टिमी केल्या. MI आनी ताजी टीम एक वता, ताजी टीम वेगळी वता. 2 ग्रुपान वता. आता तुझे लास्ट काम बाय डिसेंबर 2022 तुझे रिकवरी टार्गेट तू कितें दवरता? ना, हांव सांगू शकना तुका. मदीं कितें बरें वायट घडूंक शकता. तूं म्हाका पयशे टार्गेट बी विचारनाका. हांव तुका बेश्टें हांव एश्युरन्स करपी एश्युरन्स दिवपाक बेश्टे एश्युरन्स दिवपाक गरजेचें बसना. I will performance and I will see that I have performed, then I will come to you. I will perform. If anybody tells me that I have performed, then I will come before you. बेश्टे तुका सांगले आमी 5 कोटी हाडटा, 10 कोटी तूच म्हणटलो अरे तुवें पयर 4 तारखे नोव्हेंबराचे 5 कोटी सांगले मरे खंय गेलो तुगेले 5 कोटी तूच क्वेश्चन करतलो. सो आय डोंट वॉन्ट टू गिव एनी हॅस्टी दिस थिंग. बट सॅनिटेशन कमिटी आणि गार्डन कमिटी मातशी परती एक ना. सॅनिटेशन कमिटीक आमी म्हणला की हांवें ते विचारलो तो म्हजो चेअरपर्सनचो प्रिव्हिलेटिव्ह. आमी कितें म्हणला सॅनिटेशन कमिटी काडचे. तातूंत आमी ठरयलां की आमचे थोडे कावन्सिलांक एकोमोडेट करचे. कित्याक आमी सगळ्याच कावन्सिलांक सगळे कडेन एकोमोडेट करूंक शकना. आनी सॅनिटेशनाचे खुबशे इश्यू आसात. थोडे कावन्सिलांनी आपली इच्छा दाखयल्या. फॉर एक्झाम्पल सॅनिटेशन कमिटी आमी म्हणलें चल सॅनिटेशन कमिटी जाय जाल्यार ताका ताजो चेअरमॅनूय करचो, कारण तो ताजें खूब काम करता. कळ्ळें. ताजे वॉर्ड जावं पर्टिक्युलर पयला बाब कामील बरोडो तो ताजे वॉर्डान भरपूर काम करता. सो ताजे अंडर बाबा एक टीम करची. तातूंत बबीता आसूं, हे सँडा आसतले, सिद्धांत आसतलो, मागीर फातोर्डेचे 2 तांचेय 2 कावन्सिलर आसतले. हांगा हांवें खंयच कमिटी नॉमिनेट करता आसतना कोणा भेदभाव केल्लो ना. बाबा हे आमचे ऑपोजिशनाचे हांकां आमी कमिटीर घालप ना. आमी युनिवर्सली कमिटी केल्या. तरी आसतना आज एक नांव मायज जालें मार्केट. तें आमचें हांव ते दामोदर वारकाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की एन टायमार ताणें आपलें नॉमिनेशन विड्रॉ केलें. तेन्ना तातूंत तें इलेक्शन करचें पडटलें आनी इट वील बी अ बीग प्रोसेस. सो आय थँक माय कलीग कावन्सिलर दामोदर वारक. तरी अशें म्हणल्यार हांव कितें अशी एक फावट हांव आतां गेल्ली 20 दीस जाले हांव प्रत्येक 7 उठून गॅरेजी वता. गॅरेजीच्या नंतर हांव गार्डनां येता. एक दुसरी गोष्ट ती तुमकां सांगता. म्युनिसिपालिटीचो कामगाराचो टायम काम करपाचो टायम 8. हांवें तांकां 15 मिनीट ग्रेस दिल्ली कडेन आसा. ड्रायव्हर्स वर्कर्स डेली वेजीस 15 मिनटां 8:15 8 म्हणल्यार चल 8:15 8:15 तुमी कामां येवंक जाय आनी 8:20 म्हणल्यार तुमी कामाक डिस्पर्स जावपाक जाय. तुमी सगळे कावन्सिलर वता. रोटेशन जे आमी तांकां धाडटात हें 8:30 पयलीं आमच्या कावन्सिलराच्या वॉर्डाक पावता. तुमी खंयच्याय फोन करून कावन्सिलराक विचारात.
पयर कितें जालें एक 10 दीस आमकां दिवाळेचे पयलीं 10 दीस पयलीं मेळिल्ले 10 दिसां आमचे 5 मशीन आशिल्लीं ग्रास कटींग आमी मशीन धाडली ग्रास कटींग प्रत्येक आमकां 2-2 मिनट येवायले म्हणजे क्लियर करनी एक दिसा सकाळ फुडें गार्डन आयलें आमचो एक लेबर बोललो आपल्या ग्रास कटींग पावपा आपलो मनीस ना हांव म्हणजे बसयलो आनी हांव श्वेता लोटलीकराच्या म्हाका दिसता घरा कडेन व्हरून ताका पावयलो ते श्वेता लोटलीकर म्हाका सीपी तूं आपल्या दारां मशीन तूं पावपा आयला ना हांव म्हणलो टायमार पावपा जाय मशीन हांव इतलें कितें सांगता हांव म्हजी वडवी काय सांगना हांव मशीन ताच्या दारां पावपाक गेलो तें पळोवन म्हजी दोगूय सुपरवायझर बाब तो कोण गितेश आनी तो शेटकर हे आपले स्कुटरीचेर ते दुसरे ग्रास कटींग मशिनां बसले एक फ्रांसिसाक आनी हाका पावपाक गेले मग तांकां दिसलें आसतलें घडी चेअरपर्सन आपल्याक पावपाक तांकां पावपाक गेलो आपले गाडयेन आनी आमी कित्याक पावचे न्ही तेय पावपाक गेले एक सिग्नल गेलो आनी आज सगळें टायमार जाता गाडयो तशीच 8 ते 8:10 म्हणल्यार गाडी लागता नॉर्मली 8:30 पयलीं 9:15 पयल्यान गाडी पावनाशिल्ल्यो हांवें स्ट्रिक्टली सगळ्यांक ती सांग डायरेक्शन दिल्ली कडेन आसा जो कोण 8:15 8:20 करता ताका एबसेंट घालपाचो तर आमी सगळ्यांक काम करपाक लास्टाक काम करूं जाय न्ही सगळ्यांनी काम करूं जाय 38 लाख रुपयाची सॅलरी आमी डेली बेसिसान दितात ताचो आमगे इनकमींग कितें तर जावंक जाय न्ही ह्या दृश्टीकोनांतल्यान काम चालू आसा दुसरें आनी एक विचारपाचें कालच पेपराचेर आयलां की ते 2 कितें युटिलिटी कितें हें आशिल्लें पळय तुमगे व्हेकल्स ताचें काम जायना बॉम्बे कोणा तरी हें दिल्लें 8 लाखांक ते ताचे कितें निर्णय जाला ते म्हजे नजरे आयला कितें जाला अशें कळून चुकला की तातूंत ताजे घेतिल्ले लास्ट टायम ते कावन्सिलान ते घेतिल्ले ती गाडी ताजे तो चलोवपी आसा तो ताजो जो ओनर आसा ताका ही इज सफरींग फ्रॉम बीग हेल्थ प्रॉब्लेम हांव तें नांव घेना सो ताका लागून आमी सो इज गोईंग इन व्हेरी टफ टायम फॉर हीज लायफ आनी ताका लागून आमी ताका आमी कांय लास्टाक येतात ह्युमॅनिटी ग्राउंडाचेर माणुसकी खंय तरी जपून दवरूंक जाय सो हें तुमी डिक्लेअर करनाका शी इज सफरींग फ्रॉम व्हेरी बॅड फिजिकल हेल्थ सो ताका लागून आमी ताका डिस्टर्बूय करूना आमी ताजेर कितें तो सविस्तर हें इश्यू तो क्लोज करता एक 8 दिसां भितर तो इश्यू क्लोज करता आमी केन्नाच म्हणूना प्रायोरिटी म्हणून केन्ना सांगू ना दाखय खंय सांगू ऍडमिनिस्ट्रेशन पॅरलायज जाला दाखय सांग खंय सांग म्हणलें तें दाखय अशें ना पूण बरें तुमचें ऍडमिनिस्ट्रेशन जाग्यार आसा अशें दिसता घालता मरे एक म्हयनो सुद्दां सांगना मरे तूं एक म्हयन्या सगळें मळप सुद्दां हाड म्हणटा म्हाका तुजो हावेस कसो आसा कितले महिने लागतले त्या जाग्यार घालून I will tell you, no, one by one. I have told four item, this is the major item. I have to say, 16 ते 17 वरां भितर 17 लाख रुपया हाडले म्हणून एक वरा 1 लाख हाडले म्हणून हांवें व्हॉट यू वॉन्ट काम न्हू ते काम ऑब्झर्वेशन आता चेअरपर्सन जालो आता ताजेर तुजी ऑब्झर्वेशन ते मनीस घेतलो हांवें ना तसं आहा पळय मडगांव म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ अत्यंत बरो स्टाफ सगळो डेडिकेटेड काम करपी आनी हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता हांव एज अ चेअरपर्सन म्हणटा तांकां डॉमिनेट कोणाच करना हांव रिक्वेस्ट करता की हांवें तांकां सांगलां जी 8 वरां सर्वीस तुमी करता पळय ती डेडिकेशनान 6 वरां सर्वीस करा पूण डू बाय हार्ट डेडिकेशन हांवें तांकां सर्वीस हांव प्रत्येक म्हणजे स्टाफाक अशें काम करपाक हांव चीफ ऑफिसराक हांवें बसला 12 तारीख त्या हांवें चीफ ऑफिसरान सगळे सेक्शनल हेडाची मिटींग घेतली हांवें तांकां डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसा की तुमी 8 वरां सर्वीस करपाक गरज ना 6 वरां सर्वीस करा फक्त कितें आसा कोऑर्डिनेशनान सर्वीस करा टेक्निकल सेक्शन आनी अकाउंट सेक्शन वायज कोऑर्डिनेशनान काम करा एडीएमए सेक्शन आनी टॅक्स सेक्शन कोऑर्डिनेशनान काम करा कोऑर्डिनेशनान काम जातकीर काम जाता तर ह्या म्युनिसिपालिटी म्हणटी एक सगळी फूल फॅमिली जर हांवें तुमकां ते पयलीं सांगिल्लें म्हाका 8-10 दीस कित्याक पयलीं आपलें घर पयलीं पळोवपाक घरा वाडे वाशे नळे सारके आसा काय ना ते आपले घराक तर तूं आपल्याच घर ना आनी तूं समज पावसान भिजता जाल्यार तूं लोकांच्या घरान कितें सारको करतलो सो ताका लागून हांवें पयलीं 8 दीस म्हजें घरच पळयलें लॉट ऑफ थिंग्स वील बी इम्प्रूव म्हाका पत्रकारा कडल्यानच जाय बाबा कितें जालां अशें म्हणून आयकपाक हांव करतलो तें सोडूच सगळे न्हू घरां चडशी पावसा पयलीं सारको ना एब्सुटली तुवें बी पावसा पयलीं करतलो आतां हांवें मार्चाचो एक काम आसा पळय आमी करपाचें आहा तें ऑलरेडी स्टार्टेड मार्चान जें काम जावपाचें आहा पळय ऑलरेडी स्टार्टेड हांव तुका सांगला मरे दाखय दवरला मरे रावटा
हांव डेली म्हज्या खाक्यामान घरा वतना खाक्यामान हाडटा राती कडेन बसता घरा कडेन म्हजे कलीग काउन्सर सगळे आसा तांकां विचारा तुमी हांव परफॉर्म करता काय ना ते Right.